प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्. नमस्कार. योकार. हांव महिमा. हांव काजल. तर आयज आमी येयला कवळ्या श्री शांतादुर्गेच्या देवस्थानाचेर. तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या देवळाचो बळिश्ट असो इतिहास आसा. हे देवूळ पयलीं किंतोशी हांगा आशिल्लें, पूण पोर्तुगीजेच्या काळान हें नश्ट जालें. भक्तांनी व्हड श्रद्धेन मुर्तेची राखण करपा खातीर अमाशेच्या रातीक मुर्ती जुवारी न्हंय वयल्यान हाडली. चला तर देवीचे दर्शन घेवया. श्री कुमार शांताराम सरजितीशी शांतादुर्गा देवस्थान कवळे हांचो एक पुरयत हांव. आमचे शांतादुर्गेचें जें देवूळ आसा न्ही तें आतां ताका फुडल्या वर्सा 460 वर्सां जातात. हें देवूळ पयलीं हांगा नाशिल्लें, हें आशिल्लें केळशी हांगा दक्षिण गोंयांत. आनी आतां आमचो शारदीय नवरात्रोत्सव जो आसा तो फायच्यान म्हणजे 22 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर पर्यंत चलतलो. अंदू 10 माळी आयल्या म्हणजे 10 राती आयल्या आनी 2 ऑक्टोबराक सिमोल्लंघन आसा. आमचे सकाळीं फाल्यां शारदीय नवरात्रोचो पयलो दीस म्हणजे अश्विनी शुद्ध प्रतिपदा ह्या दिसा म्हणजे फाल्यां सोमारा दिसा सकाळीं आमची घटस्थापना जातली. बाकीचे सगळे यजमान जे आसा ज्यांची ही कुलदेवी आसा ते यजमान लोक शांतादुर्गेक अभिषेक करतले. मागीर दनपारच्यो महाआरती जातल्यो. कांय यजमान लोकांचे हांगा नित्य सप्तशतीचे पाठ असतात, कोणाची नवचंडी आसता पठणाची, कोणाची हवनाद्वार नवचंडी आसा. अशी सगळी अनुष्ठानां जी आसता ती सकाळची जवळ जवळ 7 ते दनपारां 1:30 पर्यंत चलतात. दनपारां महाआरती देवतेच्यो बरोबर 1 वराचेर जाता आनी रोज एक म्हणजे 1 वराचेर जाता. आनी महाआरती जातकूच हांगा महाप्रसादाची सगळ्यांची वेवस्था केली वता. रातचे मागीर जी आमची दिनचर्या आसा ते सांजचे 5 ते 7 हांगा सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतात. 7 वाजता नित्य पुराण आसता, 7:30 ते 8 नित्य कीर्तन आसता आनी 8:30 ते 10:30 अशें हरिकीर्तन हें दर वर्सा आसता. हरिकीर्तन जातकूच फाल्यां पयलो दीस म्हणून शांतादुर्गेचे गाराणें आसतलें जें सामुदायीक गाराणें म्हणटात तुमी ताका. आनी सगळ्या देवांक म्हणजे शांतादुर्गेचे परिवार दैवता जी आसा जातूंत लक्ष्मीनारायण महागणपती आसा, त्याच प्रमाणे लोमेश शर्मा ग्रामपुरुश आसा, बारावीर भगवती आसा, ब्रह्मा आसा, क्षेत्रपाळ मारू ह्या सगळ्यांक फाल्यां पयले दिसा हो सगळो नवरात्रोत्सव जो आसा हो निर्विघ्न रितीन पूर्ण जावचो म्हणून एक गाराणें घातलें वता. आनी तदनंतर देवतेची फाल्यां पयले दिसाच्या रातीची मखरांतल्यान जी कितें एकंदरीत संपूर्ण महाआरती वगैरे जातल्यो मखरांत देवतेची आरती जाता. हें मखर जें आसा हें जवळ जवळ 10 दीस 10 वेगवेगळ्या तरेन शांतादुर्गेची रुपां सजयलीं वता. तातूंत शेवटच्या दिसा महिषासूर मर्दिनी आसता. मागीर प्रत्येक दिसा एक दीस भिल्लेण आसता, एक दीस महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप आसता. देवतेची जी रुपां वेगवेगळी आमच्या सप्तशती इत्यादी ग्रंथात सांगिल्ली आसा ती रुपां आमी देवतेची वेगवेगळी करतात. कणग्याची जात्रा आसता ती आमची माघ शुद्ध प्रतिपदा ते माघ शुद्ध पंचमी ती फुडें. ह्या वर्सा न्हू ती जानेवारीत आयल्या. 23 जानेवारी हो आमचो महापंचमीचो दिवस आसा. तिका कितें आसा, तिका हांगच्या दक्षिण गोंयचे जे आणखी आमचे सगळे ख्रिस्ती बांधव जे आसात ते हांगा ती कणगां त्यांची जी आसा ती विकपाक हाडटात म्हणून तिका एक नांव पडलां कणगांची जात्रा म्हणून. ती आमची जात्रेचो आमचे 2 म्हत्वाचे मोठे उत्सव जे आसा ते एक नवरात्रोत्सव जो फायच्यान सुरू जातलो आनी दुसरो आमचो जत्रोत्सव. जत्रोत्सव आमचो माघ शुद्ध प्रतिपदा ते माघ शुद्ध महापंचमी. फुडें तो चलता जवळ जवळ 9मी पर्यंत तो चलता. पूण माघ शुद्ध पंचमीक आमचो म्हत्वाचो पर्वणीचो दिवस आनी माघ शुद्ध पंचमी जातकूच दुसरे दिसा फांतोडेर आमचो महारथ हांगा प्राकारांत आणखीन त्या महारथाची मिरवणूक जाता. शांतादुर्गा तातूंत बसता आनी मुख्य म्हणजे आमचो हें आतां प्रत्येक महापंचमी आसता आमची. आतां आश्विन पंचमी जी आसा ललिता पंचमी आमी म्हणटात तिका ह्या वर्सा ती 26 सप्टेंबर ह्या दिसा आयिल्ली आसा. त्या दिसा आमचो सुवर्ण शिबिकेंतल्यान शांतादुर्गेची मिरवणूक आसतली. रोज सुखासनांतल्यान मिरवणूक आसतली आनी त्या दिसा सुवर्ण शिबिकेंतल्यान मिरवणूक आसतली. आनी हांगा एक वैशिश्ट्य म्हणजे आमची शांतादुर्गा सिमोल्लंघन करपना खातीर हांगच्यानूच एक अर्द किलोमिटराचें आमचें दसऱ्याचें आपट्याचें पेड आसा. थंय शांतादुर्गा पालखेंतल्यान प्रत्येक गांवांतल्यान अशी वता आनी थंय देवता वचून तिची पुजा जाता आनी थंय सोनें लुटलें वता. मागीर ती कपलेश्वराची भेट घेवन बेताळाची भेट घेवन परत राती मंदिरांत येता.
देवूळ हांगा बांदलें आतां फुडल्या वर्सा 460 वर्सां जातात न्ही, म्हणजे 450 वर्सां पयलीं हें देवूळ बांदूं ना. हें देवूळ हांगा स्थलांतरीत जालें. मागीर हळू एक 100 वर्सांत ह्या देवळाचें बांदकाम जालें. म्हणजे 1730च्या दरम्यान जे महानोर मंत्री म्हणून आसा आमचे, जे पेशव्याचे एक मंत्रीपदांत आशिल्ले, त्यांची कुलदेवी शांतादुर्गा त्यांनी आनी शाहू महाराज जे आसा कोल्हापूरचे, त्यांनी आमच्या ह्या मंदिर बांदकामाक मदत केल्ली. असो शिलालेख आनी तसो ताम्रपट तें सगळें आसा. मागीर हळू ह्यो आतां अग्रचळयो बी आसा, ह्यो सगळें ह्या 50 वर्साची ह्या आणखीन डेव्हलपमेंट आसा. ही गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाची कुलदेवता शांतादुर्गा ही. तिका पूर्ण आमची मुख्य म्हणजे आमच्या शांतादुर्गेच्या बाबतींत एक वैशिश्ट्य जर सांगपाचें जालें जाल्यार शांतादुर्गेची अभिषेक मूर्ती जी आसा, जिचेर आमी सद्दी देवत्याक नित्य सकाळचे अभिषेक करता, त्या अभिषेक मूर्तीच्या हातांत शंकर आनी विष्णू अश्यो 2 मुर्ती आसात, देवतेन धरलेल्यो आसात त्यो. तें कितें जालें, शांतादुर्गेचे सगळ्या देवतांनी प्रार्थना केली. विष्णू आनी शंकर जो आसा हेंचें युध्द जालें आनी तें युध्द थांबून थांबना जालें. म्हणून तांकां शांत करपाक आदिशक्तीची प्रार्थना करून ह्यांकां दोगांकूय शांत कर म्हणून त्यांच्या अक्षरशः अशें तेणें केश जे आसा ते घट्ट धरलेले आसा आनी तांकां शांत केलें. म्हणून तांकां दोगांकूय शांत केलें. अशी जी दुर्गा ती शांतादुर्गा. आतां गोंयांत शांतेरी, शांतादुर्गा, सांतेरी हे सगळ्यो एकूच. पूण गोंयांत एक वैशिश्ट्यपूर्ण आमचें हें देवूळ जें आसा ताका एक वेगळो इतिहास आसा. नमस्कार. येवकार. हांव महिमा. हांव काजी. आयज आमी 800 वर्सां पयले श्री शांतादुर्गा कुंकळे माड्डोळ ह्या देवस्थानाचेर येयला. वर्सान वर्स हे देवूळ गोंयचें महत्वाचें देवस्थान जावन आसा. चला तर ह्या देवीचे दर्शन घेऊया. जवळ जवळ 800 वर्सां वयर पोरणे आसा हांगा. आनी हांगा भितर देवळान रोयण आसा. रोयण म्हणजे वारूळ पयला आसा. वारू पयला ते मातयेच्या रुपानच आमी हांगा ही शांतादुर्गेची हांगा पुजा जाता. आनी हे देवळाक जवळ जवळ एक 800 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा. तशेंच हांगा जात्रा जाता कार्तिकान, नवरात्रां आसता, प्रत्येक म्हयन्याक पालखी आसता. आनीक नवरात्राच्यो नवरात्री ज्यो आसा किर्तन आसता, मागीर मखर घालतात आमी. तशेंच जात्रा जाता तेन्ना रथ आसता. आनीक रातची जात्रा तेन्ना दिवजां पेट्टा हांगा. लालकी आसता. लालकी बरोबर जवळ एक 300-350 दिवजां पेट्टात, 400 पर्यंत अशी. आनी रथ आसता सकाळचो फातोडेचेर दुसरे दिसा. तो रथ हांगाच्यान सकयल नारायण देवळाचें देवूळ आसा थंय पर्यंत वता. दुसरे दीस दनपारां मागीर थंयच्यान तो वयर येता पडटा. नाचत नाचत हांगा हाडटा. आमी नाचोवपाचो उडयो बी लायले आसा. आनीक तसो गडेउत्सव म्हणून जाता एक गडे जाता पुनवे कडेन हाच्या शिगम्याच्या पुनवे कडेन. आनीक चड मेन उत्सव म्हणटा तो आमचो जात्रेचोच आसता हांगा. आनीक रामनमी जाता हांगा. रामनमीचो उत्सव जाता, रामजल्म जाता दनपारचो रामनमी दिसा.